पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज भरले. ह्या वेळार उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांचे सयत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर भाजप मंत्री आनी आमदार व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेंचणुकेन गट पांवड्याचेर लेगीत कार्यकर्ते वावुरल्यात आनी तांचो उत्साह आनी वावर पळोवन ह्या वेंचणुकेन भारतीय जनता पक्ष जैतिवंत थारतलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना अशें सांगलें. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे वतीन उत्तर गोव्याचे नॉमिनेशन हांवें आतांच फायल केल्लें आसा आनी आज दक्षिण गोव्याचें नॉमिनेशन फायल जालां बाय पल्लवी देवीच्या हातूंतल्यान. ह्या सगळ्या कार्यक्रमात ल्हानसो कार्यक्रम दवरलेलो आमी परंतु हजारो कार्यकर्ते हाका उपस्थित आशिल्ले आनी ही तांची उमेद आनी तांचें जें काम गेले म्हयनोभर आमी पळयतात की जो उत्साह आसा तांच्या मदीं तो उत्साह आमकां बरे रितीन पळोवंक मेळटा आनी ताज्या आदाराचेर आमी म्हणूंक शकतात की आमी इवन बूथ लेवल पर्यंत तयारी ह्या इलेक्शनाची केल्ली आसा. तातूंत बुथारूय आमी जवळ जवळ 50 प्रमुख म्हणून ताची नेमणूक केल्ली आसा. त्यामुळे सगळे कार्यकर्ते एकान एक कार्यकर्तो कामाक झुजलेलो आसा, लागलेलो आसा आनी त्या खातीर तांच्या आदाराचेर आमी म्हणूंक शकतात की फाटले सगळे रिकॉर्ड आमी मोडून भारतीय जनता पक्षाच्या दोनूय सिटांचेर आमी विजय प्राप्त करतले अशें कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आसा. भारतीय जनता पक्षाच्यो दक्षिण गोंयच्यो लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी आयज मडगांवच्या माथानी साल्ढाणा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटरांत वचून आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. ह्या वेळार तांचे सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, शेती मंत्री रवी नायक, सभापती रमेश तवडकार, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार तशेंच आमदार आलेक्स सिक्वेरा हजर आशिल्ले. अर्ज भरचे पयलीं मडगांवच्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयांत एका सभेचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीन राज्य सरकारांतले चडशे मंत्री हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे देश बळकट करपाचे उद्देश पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पक्षाक वेंचून हाडपाचें आवाहन दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी केलें. Gratitude to the central and the state government for this nomination, and I uphold this in great humility and honor. Ani I will work really hard for the welfare of the society at large. Ani uphold to the ideals of the party. इंडिया आघाडीक तेंको दिवपा खातीर आरजेपीन घातिल्ल्यो अटी काँग्रेस पक्षान भायर आयल्यो. इंडिया आघाडीक तेंको दिवपा खातीर 3 अटी घालून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान 20 एप्रील मेरेनची मुजत दिल्ली. पूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आरजेपीच्यो अटी भायर रावन भाजपाच्या कसल्याच जाळ्यान इंडिया आघाडी आडकुची ना अशें स्पश्ट केलें. आरजेपीन घातिल्ल्या 3 अटीन म्हादय फकत गोंया खातीर हे जाहीर करचे, कम्युनिदाद जागेंतल्यो झोपडपट्ट्यो पाडप आनी पोगो विधेयक स्विकारप हाचो आस्पाव आशिल्लो. हे विशीं चर्चा करपाक येवपाचें आवाहन करूनय काँग्रेस फुडारी आयले नात. गोंय सरकाराच्या सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण शुक्रार 26 एप्रिलाक भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. शेजारी राज्य कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत काम करपी ह्या राज्यांतल्या नागरिकांक वेंचणुकेन मतदान करपाक शक्य जावचें हे खातीर ही सुटी जाहीर केल्या. मंगळार 7 मे दिसा गोंयांत जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पांवड्यावेल्या फाटभुंयेर ह्या पयलींच भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बिहारांत लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचारांत वांटो घेतलो. गाया हांगा जाल्ल्या सभेन प्रधानमंत्र्यांनी काँग्रेसीचेर लोकांक चुकीचें मार्गदर्शन केल्ल्या खातीर टिका केली. उपरांत तांणी पूर्णिया हांगा जाल्ल्या रॅलींत वांटो घेवन विरोधकांचेर वोट बँक पॉलिटिक्स करपा खातीर खर टिका केली. तशेंच सिमांचल पूर्णिया वाठारांत बेकायदेशीर घुसखोरीक मान्यताय दिल्ल्या खातीरूय तांचेर टिका केली. मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है. इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है. देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने
दिन रात उनके लिए मेहनत की। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। बिहार प्रचार सोंपोवन प्रधानमंत्री अस्तंत बंगालात प्रचार सभेत वांटो घेतात। थंय एका भौशीक सभेक संबोधित करतात। भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 7 उमेदवारांची वळेरी आयज जाहीर केल्या। हातूंत महाराष्ट्रांतल्या सातारा लोकसभा मतदारसंघांतल्यान छत्रपती उदयनराजे भोसले हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या। पंजाबांतल्यान परमपल कौर सिद्धू हांकां भटिंडांतल्यान जाल्यार अनिता सोमप्रकाश हांकां होशियापूर हांगासरल्यान उमेदवारी जाहीर केल्या। ठाकूर विश्वदीप सिंग हांकां फिरोजाबाद आनी शशांक मनी त्रिपाठी हांकां देवरिया उत्तर प्रदेशांतल्यान उमेदवारी जाहीर केल्या। आम आदमी पक्षान पंजाब लोकसभा वेंचणुके खातीर 4 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। जगदीप सिंग काकाक ब्रार हे फिरोजपूर जाल्यार अमनशेर सिंग हे गुरुदासपूर लोकसभे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले। आम आदमी पक्षान पवन कुमार टिनू हांकां जालंधर आनी अशोक पराशर पप्पी हांकां लुधियाना लोकसभा मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी जाहीर केल्या। बहुजन समाज पक्षानूय 11 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। तातूंत वाराणसींतल्यान प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हांच्या आड अथल जमललारी हांकां उमेदवारी दिल्या। तशेंच मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघांतल्यान उमेदवार बदलून शिवप्रसाद यादव हांकां उमेदवारी दिल्या। इंटर एजन्सी स्पेस डेब्रीज समन्वय समितीची 42वी वर्सुकी बसका बंगळुरूंत आयोजीत केल्या। ह्या वेळार इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी उलोवप केलें। इस्रोकडून सध्या अंतरायण कक्षेन 54 अंतराळयान आसात। तशेंच कार्यान्वीत नाशिल्ल्यो खुबश्यो वस्तू अंतराळांत आसात। ताचो विलो लावप तशेंच तांकां सक्रीय भुमिकेंतल्यान काडप हाचेर काम चालू आसा अशें इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी सांगलें। As far as ISRO is concerned, we have a very clear laid out program in space exploration, space utilization in the coming days. Currently we have 54 spacecrafts in orbit, plus there are non-functional objects. But we have been taking very careful action on wherever it is possible to dispose of or remove the space objects from its active role once it is over, to deorbit and bring it to a safe location has been one of the important topics that we have been taking action all throughout. I think recently some of the announcements of deorbiting of the objects would possibly have come to note of, and this will continue. I think we want to make sure that for all the spacecraft that we are likely to launch in the future, we will be taking actions to make sure that we deorbit and also bring it to a safe location. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।